मडगांव नगरपालिकेत फेस्ताच्या सोप्याचे 17.5 लाख रुपया भायल्या भायर गायब करपाचे प्रकरण ताजे आसतनाच आता वायफायाचे गुड्डुलसांव उक्ताडार आयला। मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हो प्रकार उक्ताडार हाडला। नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराच्या कोतान ह्या प्रकाराक आदलो मुख्य अधिकारी जबाबदार आसा खंय। 17.5 लाख हांव वसूल करतलो। तातूंत आमचो एक्सिक्युटिव्ह चीफ ऑफिसर खूबसो जबाबदार आसा। हांव ते वसूल करतलो। खूब 17.5 जाल्यार तातूंत भितर 17,000 एक 17,000ची फॉर्जरी जाल्ली कडेन म्हज्या म्हायती प्रमाणे कशें आसा पळय 17.5 लाखाची तुमकां पयलीं ब्रीफ केल्ले कडेन आसा। ज्या वेळार म्हजे नदरेक आयलें तेन्ना वेळार हांवें तें ओपन केलें, नाल्यार तें आज पर्यंत जो पर्यंत कोणा कडल्यान लिपून उरता आशिल्लें। म्हाका दिसता गोमंतकान म्हजे इंटरव्यू घेतिल्लो 17.5ची आनीक भानगड जाल्ले कडेन आसा। हांव सांगता आनी तातूंत भितर ह्याय चीफ ऑफिसर त्या चीफ ऑफिसराची इनवॉल्वमेंट आसा कळ्ळें न्ही। वायफायाचें करेक्ट। वॉचर एक नांवान केल्ले कडेन आसा आनी चेक एक नांवान काडिल्लो आसा। आतां 17,500 हे डायरेक्ट मडगांव म्युनिसिपालिटीचे जे वायफायाक बील पे करपा आशिल्लें तें बील पे करता म्हणून आपले नांवार चॅक काडिल्लो आसा आनी हाजेर जो पयलींचो CEO आशिल्लो ताजी सायन आसा आनी हे पयशे जे 17,000 आशिल्ले तेय बी योगेश शेटकराच्या एकाउंटाक गेल्ले आसात। आज चेअरपर्सनाक आमी ह्या बद्दल विचारलें तेन्ना चेअरपर्सनान सांगलें की 17.5 लाख आपूण कशेंच मडगांव म्युनिसिपालिटीचे उदकां वचपा दिवपाना, आपूण हे रिकवर करतलो। पूण हाका जर कोण जबाबदार आसा जाल्यार तो फॉर्मर CEO गौरीश सांकवाळकर, कारण हाजे अंडर हें सगळें जाल्लें आसा आनी तांणी एग्जाम्पल दितना हें 17,000चें एग्जाम्पल दिल्लें आसा की कशें मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 17,000 हांणी आपल्या डायरेक्ट पर्सनल एकाउंटाक घाले, म्हणजे जो चॅक म्युनिसिपालिटीच्या एम्प्लॉईचेर काडलो आनी ताजेर सायन आशिल्ली ती गौरीश सांकवाळकराची। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार।